नमस्कार न्यूकर तुमकां सगळ्यांक लायव्ह सेशन तुमच्या मुखार सद्याक आमी घेवन आयिल्ले आसा आणि खूप महत्वाचे आयच्यो घडामोडी ज्यो जाल्यो ताज्या बद्दल आमी उलोवपा खातीर जशें तुमी टायटल पळयतात खरगे विजीट टू गोवा आणि ताज्या बद्दल ताच्या उपरांत जे इम्पॉर्टंट टेक अवे आशिल्ले कितें जालें ह्या मिटिंगेन हे सगळे तुमच्या मुखार आमी हाडपाचे प्रयत्न करतले. ही मिटींग आयची बीएलएन खातीर आशिल्ली आणि ताज्याच पार्श्वभुमीचेर सकाळी आमकां एक बातमी आयकपाक मेळ्ळी की 108 बीएलए गोंयच्या हांच्यांनी ऑलरेडी रेजिग्नेशन दिलां म्हूण. ताज्या उपरांत ही सभा आयज सक्सेसफुली वेर्णा हांगासर जाली. कांय गोश्टी ज्यो आसा ज्यो पयलींच म्हाका दिसता गिरीश चोडणकर हांच्यांनी उलयतनाच क्लियर केल्यो की ही सभा जी आसा ती 18 पयलीं आनी खंय तरी जावपाची आशिल्ली 17 तारखेची सभा जी आसा ती आनी आझाद मैदानाचेर जावपाची आशिल्ली पूण सरकारान थंयसर आनी एक प्रोग्राम अरेंज केलो आनी ते खातीर ही सभा दुसरे कडेन शिफ्ट करची पडली. अशे 4 वेन्यू जे आसा ते शिफ्ट करचे पडले अशा तरेचे स्टेटमेंट गिरीश चोडणकर हांच्यांनी दिलो सगळ्यांना आदी उलयतना. ताच्या उपरांत ह्या सभे खातीर म्हणजे आझाद मैदानाचेर जावपाक जायना म्हणून 4 कोटी मोडला असो आरोप तांच्यांनी बीजेपीचेर केलो. ताच्या उपरांत एक म्हत्वाची तांच्यांनी एक गोश्ट सांगली ती म्हळ्यार पयली कॅश फॉर जॉब हो स्कॅम खूब चर्चेक आयिल्लो आनी आतां गोल्ड फॉर जॉब म्हाका दिसता खूब मोठो स्टेटमेंट तांच्यांनी आयच्या ह्या मिटिंगेन केल्लो आसा आनी हातूंतल्यान जी मिटींग आसा थंयसर गरम जावपाक सुरवात जाली कारण खुबशे इश्यूज थंयच्यान भायर सरपाक लागले आनी खुबशे आरोप म्हाका दिसता काँग्रेसच्या लिडर्सांनी सरकाराचेर केल्ल्याचे आमकां दिश्टी पडटाले. कॅप्टन विर्यातो हांच्यांनी मागीर आपली जे उलोवप केले थंयसर तांच्यांनी सांगलें की आयज आपल्याक एक विक्ट्रीचो वास ह्या सभेन दिश्टी पडटा सो काँग्रेसची विक्ट्री ही निश्चित आसा अशे तरेचो स्टेटमेंट तांच्यांनी केल्लो. मागीर खुबशे आरोपूय तांणी सरकाराचेर केले. ताच्या उपरांत उलोवपाक आयले युरी आलेमांव जे गोंयचे लेजिस्लेटीव असेंब्लीचे एलओपी आसा तांच्यांनी सगळ्यांत पयलीं कंडेम केले जे उत्तराखंड जाले ते म्हळ्यार जे एलओपी खरगे जे आसा जे आयज विजिटेक आयले तांचे उत्तराखंड हांगासर तांची सभा जाली आनी ताच्या उपरांत काय तांच्यांनी सांगले त्या प्रमाण एक रायट विंगच्या कांय लोकांनी थंयसर शुद्धीकरण केलें किंवा हवन घातलें अशा तरेचो थंयसर एक आरोप आनी ताचेर निंदा करता अशें आयच्या ह्या मिटिंगेक सगळ्यांत पयलीं युरी आलेमांव हांच्यांनी सांगलें. सो ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्यो. ताच्या उपरांत माणिकराव ठाकरे हांच्यांनी उलोवप सुरू केलें आनी तांच्यांनी एक म्हत्वाची गोश्ट तांचे फूल भाशणांतली एक म्हत्वाची गोश्ट जी आसा ती म्हळ्यार जो भी गलती करेंगे उसे माफ नहीं करेंगे म्हणजे पार्टींतल्यो ह्यो गजाली ज्यो आसा समजा कोणी चूक करता मिस्टेक करता जाल्यार तांकां माफ करचें ना अशें स्ट्रिक्ट आवाजान तांच्यांनी ह्या वेळार आपलें नमूद केलें. ताच्या उपरांत आयले ते म्हळ्यार मल्लिकार्जून खरगे आनी हांगासरल्यान म्हाका दिसता खुबशे आरोप जे आसा ते सरकाराचेर येवपाक लागले आनी खूब म्हत्वाचे आरोप आशिल्ले हे आनी ताचेर खूब गजाली विचार करपा सारक्यो आसा आनी सरकारान सुद्दां हाचेर जाप दिवपाची आतां म्हाका दिसता खूब गरज आसतली कारण येदे व्हडले आरोप ह्या वेळार तांणी उलयतना केल्ले आसा ताचेर सुद्दां म्हाका दिसता खुबश्यो गजाली आयच्या ह्या सभे उपरांत पॉलिटिक्स जे आसा ते गोंयचे म्हाका दिसता वेगळ्या दिशेन आतां वचपाक लागतले किंवा इलेक्शन मोड जो आसा तो कंप्लिटली सुरू जातलो अशें आतां दिश्टी पडटा कारण आयची जी सभा जाली ताच्या उपरांत जे मल्लिकार्जून खरगे आसा तांच्यांनी जे भाशण केलें ते म्हाका दिसता एक इलेक्शनाची सुरवात ऑर ढोल सुरू जाले हें म्हणपाक काय हरकत ना. सगळ्यांत पयलीं तांच्यांनी याद करून दिलें ते म्हळ्यार टी व्ही कुन्हा हांच्यांनी गोवा काँग्रेस जी कमिटी आसा गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी जी आसा ती 1928 ह्या वर्सा मुंबय हांगासरल्यान सुरवात केल्ल्याचे हायलायट करून दिलें म्हणजे गोंयचे जे लिबरेशन आसा ताच्या आदींच्यान ह्यो गोश्टी कश्यो सुरू जाल्या ताच्या बद्दल तांच्यांनी एक याद करून दिलें. तशेंच महात्मा गांधी हांचो स्टँड गोंयच्या बद्दल कारण खूबदां आमी आरोप प्रत्यारोप कारण 1947 आमचे भारत आझाद जाले ताच्या उपरांत आमकां लिबरेशन 1961 ह्या वर्सा मेळ्ळें सो 14 वर्साचो गॅप हाच्या बद्दल सुद्दां सरकार खूब उलयतना आमकां दिश्टी पडलें आनी ताच्या पयलींच्यो गजाली ज्यो आसा त्यो याद करून दिवपाचें काम आयज ह्या वेळार खरगे हांच्यांनी आपल्या स्टेटमेंटान केल्लें आसा की महात्मा गांधीजीक सुद्दां जे गोंय जें आसा तें भारतान विलीन जाल्लें म्हणजे भारतान आयिल्लें जाय आशिल्लें तेन्नाच सो ह्यो गजाली तांच्यांनी नमूद करपाचो प्रयत्न केलो ह्या वेळार. सो ताच्या उपरांत एक खास गजाल तांच्यांनी सांगली ती म्हळ्यार काँग्रेस जे एमएलएस पयलींचे आशिल्ले डिफेक्टर्स जे आशिल्ले तांच्या बद्दल आनी आतां जे बीजेपीन गेल्या आनी सरकारान आसा तांणी एक गोश्ट खास सांगली हे सगळे जे काँग्रेस सोडून बीजेपीन जॉयन जाल्ले आसा ते गद्दार अशा तरेचो स्टेटमेंट तांच्यांनी ट्रेटर अशा तरेचो भगोडे तांच्यांनी सगळ्यांत पयलीं म्हळें की हे जे काँग्रेस सोडून जे बीजेपीन गेल्ले आसा ते भगोड्यान ते दे आर ट्रेटर्स म्हळ्यार गद्दार अशा तरेचे शब्द तांच्यांनी वापरले. तशेंच तांच्यांनी सांगलें की 12तले 10 जे मिनिस्टर आसा ते काँग्रेसी आसा
सो तुम्ही विचार करा तुम्ही वोट दिताना कोणाक. सो एक तरेचो लोकांकडे परत एक फावट, कारण पयलीं सुद्दां ह्यो गोष्टी आमी आयकलेल्यो आसा. 2022च्या इलेक्शनाक अशा तरेचे स्टेटमेंट आयकलेले आसा की आमचे जे लिडर्स आसा ते सोडून गेले, ते आनीक कोण आनी हे सगळे. आनी ताजे उपरांत जेन्ना निवडून आयले आनी तरी सुद्दां बाकीचे जे MLA आशिल्ले ते सोडून, काँग्रेस सोडून परत BJPन गेले. सो हे स्टेटमेंट परत एक फावट देजावू जाल्ल्या सारको, म्हणजे पयलीं ज्यो गोष्टी आयकल्या त्योच आमकां परत आयकपाक मेळटा अशें म्हणपाक काय हरकत ना. बट ताजें स्ट्रिक्टली काम करप खूब गरजेचें आसा. समजा जर खंयचोय लिडर निवडून आयले उपरांत सोडपाक जायना जाल्यार कितें करपाक जाय, तेजेर म्हाका दिसता खूब म्हत्वाच्यो ज्यो घडामोडी आसा त्यो उलोवपाक जाय आशिल्ल्यो. बट येस, कितें एक्झॅक्टली म्हटलें ह्या वेळार मल्लिकार्जुन खरगेन ते आमी आयकुया आनी फुडें या. लेकिन भगोड़े लोग, चंद लोग भाग गए और आज 12 people with you, nobody will join, nobody will speak with you. आपके पास जब ताकत होती है दूसरे लोग भी आपके साथ में आते हैं. When you have got good investment, others will also join. Sardaji, because if you have no capital, if you don't have people with you, nobody will join, nobody will speak with you. What happened last time? क्या हुआ? अरे हमारे लोग तो भारी बहुमत से जीते गोवा में, लेकिन भगोड़े लोग, चंद लोग भाग गए और आज 12 मिनिस्टर में 10 मिनिस्टर कांग्रेस के हैं. कितने हैं? 10 है ना, या कम है? आउट ऑफ 12 मिनिस्टर्स 10 आर फ्रॉम कांग्रेस. ऑल दे आर भगोड़ेज, भागने वाले, जिनको स्वाभिमान नहीं है. गोवा के मोरालिटी को, गोवा के स्वाभिमान को धक्का देने वाले लोग, ये गद्दार लोग भाग के गए. ये गद्दारों को वोट मत दो. अगर तुम वोट देंगे तुम भी गद्दार बनोगे. आप गोवा का रक्षण करना चाहते ना, करना चाहते ना, तब कांग्रेस को आगे लाओ. ये लोग, बहुत से लोग गोवा को लूटना चाहते हैं. ह्या स्टेटमेंटा उपरांत म्हाका दिसता खुबश्यो गजाली मल्लिकार्जुन खरगे हांच्यांनी आरोपाचेर आरोप करपाक सुरवात केली. आनी एक म्हळ्यार म्हाका दिसता हे स्टेटमेंट उलयता आसतना स्वताच्या पार्टे कडेन सुद्दां लक्ष दिवपाक जाय. कारण हे काँग्रेसीचेच लोक जांकां विश्वासान निवडून हाडटात गोंयकार, आनी ते मागीर BJPन किंवा दुसऱ्या पार्टेन वतात जाल्यार हे खूप भयभीत अशी गोष्ट आसा. आतां काँग्रेसीचें डिसिजन ह्यान फुडें कितें आसतलें, कारण जे डिफेक्ट जावन गेल्ले आसा तांकां परत पार्टेन घेतले काय कितें, काय आतां लोक सुद्दां जे डिफेक्ट जावन गेल्या BJPन आसा तांकां परत निवडून हाडटले काय कितें, हे लोकांचेरूय आसा. सो हाजेर टायमूच कितें आसा तें सांगतले. ताजे उपरांत तांच्यांनी आनी एक स्टेटमेंट म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचो केलो, तो म्हळ्यार गोंयच्या जे जमनी आसा ताज्या संदर्भांतल्यान. कारण तांणी एक स्टेटमेंट केलें, खुबशे लोक गोंयान जागो आसा तो घेता मजा करपा खातीर, आनी त्या खातीर गोंयची जी आयडेंटिटी आसा ती मातशी खंय ना खंय तरी हालता, अशे तरेचो स्टेटमेंट तांच्यांनी केलो. ताज्या उपरांत एक आपले हेल्था बद्दल आनी आपले फॅमिली बद्दल तांच्यांनी उलोवपाक सुरवात केली. आपले हेल्थ जेन्ना तांणी म्हळें की आपूण 85 इयर्साचो आसा जाल्यार आपल्या जे आवय बापूय आसा तांच्यांनी आपल्याक बरें खावपाक दिलां. म्हणजे तांणी एक जस्ट एक सरकाराचेर बाण मारपा खातीर तांणी सांगलें की आपल्याक जे पेट्रोल जे दिल्लें आसा तें खूब बरें पेट्रोल आनी प्युअर पेट्रोल आशिल्लें, E20 पेट्रोल नाशिल्लें. सो त्या खातीर आपूण इतलो बरो जगपाक पावलो. सो E20 मिक्स बीन कांय करिनाशिल्लें म्हणून आपूण जगपाक पावलो, अशे तरेचो स्टेटमेंट तांच्यांनी केलो. ताज्या उपरांत आनी एक म्हत्वाची गोश्ट जी तांच्यांनी सांगली ती खूब म्हाका दिसता आयज नॅशनल इश्यू जाल्लो आसा. कारण अशा तरेच्यो गोश्टी आमी जेन्ना 80th इंडिपेंडन्स डे मनयता तेन्ना अशा तरेच्यो गोश्टी तरी आमकां आयकपाक मेळपाक जायना आशिल्ल्यो, पूण त्यो अनफॉर्च्युनेटली आमकां आयकपाक मेळटा. जाल्यार तितलीच म्हाका दिसता ही भयभीत अशी गोश्ट आसा, ती म्हळ्यार उत्तराखंड हांगासर जाल्ले सभे बद्दल, जाचे बद्दल युरी आलेमांव हांच्यांनी सुद्दां एक निशेध व्यक्त केलो जेन्ना ही सभा सुरू जाल्ली तेन्ना.
पूण उत्तराखंड हांगासर नक्की जाल्लें कितें ताजे बद्दल पयलीं उलयता. उत्तराखंड हांगासर मल्लिकार्जुन खरगे हांची एक मिटींग जाता, एक सभा जाता आनी ताच्या उपरांत कांय लोक थंयसर शुद्धीकरण करता म्हणजे हवन घालता अशे तरेचो आरोप हांगासर आशिल्लो आनी ते जस्ट आपूण एक बॅकवर्ड क्लास आसा म्हणून आपल्याक थंयसर म्हणजे शुद्धीकरण बीन करता अशे तरेचो आरोप कांय लोकांचेर हांगासर जाल्लो. सो ताजेर उलयता आसतना तांच्यांनी सांगलें की ही खूब अनफॉर्च्युनेट अशी गोश्ट आसा, खूब दुखद अशी गोश्ट आसा आनी म्हाकाय दिसता खऱ्यांनीच अशा तरेची जर गोश्ट जाल्या जाल्यार ती कंडेम करपा सारकीच आसा कारण अशा तरेच्यो गोश्टी आमच्या ह्या भारतान आमी सोंसून घेवपाक जायना. अशा वेळार जेन्ना भारत जे इंडिया आसा ती तरक्की करता, फुडें वयता आनी अशा वेळार जेन्ना अशा तरेच्यो गोश्टी आयकपाक येता आनी ते सुद्दां येद्या व्हडल्या लिडरा बरोबर जाल्यार सामान्य लोकांचें कितें जाता आसतलें हाजेर विचार करप खूब गरजेचें आसा. कारण तांच्यांनी खूब हे सांगता आसतना BJP आनी RSSच्या आयडियोलॉजीचेर सुद्दां प्रश्न केलो की कित्याक अशें जाता आनी अशे तरेचे म्हणजे अशे तरेच्यो गोश्टी ह्यो फक्त खंयच्यान येता काय आनी हो प्रश्न तांच्यांनी केलो की हे कोण शिकयता आनी कोण हे तुमकां शिकोवन धाडटा. अशा वेळार जे तुमचे लिडर्स आशिल्ले ते खंय, शुद्धीकरण कोणाचें जावपाक जाय अशा तरेचे तांच्यांनी म्हाका दिसता भाशण करतना आपले मनोगत व्यक्त केले आनी थेट पॉयंट मारलो RSS आनी BJPचे कांय लिडर्सांचेर कारण कोण शिकयता हाजे बद्दल तांच्यांनी उलोवपाक आपले भाशणान ते उलयले. सो म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची गोश्ट आशिल्ली ही आनी हाजेर उलोवपूय खूब साहजीक आशिल्लें कारण जें जालां तितलेंच निंदनीय आशिल्लें आनी ताजेर उलोवपूय साहजीक आशिल्लें. ताज्या उपरांत तांच्यांनी काँग्रेसीच्या पॅट्रियोटिझमाचेर म्हळ्यार जेन्ना आतां देशभक्ताचो प्रश्न येता कारण खुबदां तांच्यांनी म्हळें की आमी जेन्ना पळयता तेन्ना कसलोय प्रश्न काडलो की देशभक्तीचेर येता. तांणी सांगलें की महात्मा गांधीजी तशेंच जवाहरलाल नेहरूजी हांच्यांनी जेलीन कितलींशींच वर्सां काडलीं आनी कोणीच तांकां शिकोवप न्ही की देशभक्ती कितें आसता तें. कारण हे उलयता आसतना तांच्यांनी सांगलें की BJPचे कितले लिडर्स आशिल्ले जे जेलीन गेले, तांच्यांनी कितले RSSचे लिडर्स आशिल्ले तांच्यांनी फ्रिडम मुवमेंटान पार्टिसिपेट जालो जाल्यार आपल्याक दाखोवचें अशा तरेचो प्रश्न तांच्यांनी केलो आनी तांणी सांगलें की जे लोक म्हणजे महात्मा गांधी सारकिले, नेहरू सारकिले लोक जे आसा ते जेलीन गेल्या सो तांकां तांचे जे पार्टी आसा तांकां तरी जे देशभक्ती आसा पॅट्रियोटिझम कितें आसा तेजेर शिकोवप न्ही हाजे बद्दल तांच्यांनी थेट वक्तव्य केलें. तशेंच ताच्या उपरांत तांच्यांनी एक भाश्य केलें तें म्हाका दिसता परत एक फावट गोंयच्या लोकां खातीर आनी एक मात्र आयच्या ह्या सभेन खुबशे फावटी लँड जे जागो आसा ताजेर स्ट्रेस करपाचो प्रयत्न खरगे हांच्यांनी केल्लो. कारण हो जो इशू आसा तो गोंयकारांक एकठांय हाडटलो अशे तरेचे एक म्हाका दिसता नरेटीव जे आसा ते सेट करपाचो प्रयत्न ऑफकोर्स कारण हो इशूय तितलोच म्हत्वाचो आसा आनी ताजेर खूब उलोवपूय म्हत्वाचें आसा तो म्हळ्यार लँड जाग्या बद्दल. आनी ताजेर उलयता आसतना तांच्यांनी सांगलें की BJP सद्याक जागे विकून ऑलरेडी मोकळे जाल्या. आतां जाग्या सकयल जे जमनी सकयल उदक आसा तेंय विकतले, ऑक्सिजनूय विकतले. मराठीन तांच्यांनी भाशण सुरू केलें. सो ही एक इंट्रस्टींग गोश्ट आशिल्ली जी पळोवपाक मेळ्ळी आनी तांच्यांनी चोरो की सरकार अशा तरेचें नमूद करून फुडें आपलें भाशण फुडें व्हेलें. तशेंच एक गोश्ट तांणी सांगली की काँग्रेस जितले वर्कर आसा काँग्रेसचे तांच्यांनी युनायटेड रावप सद्या खूब गरजेचें आसा अशा तरेचें भाशण तांच्यांनी ह्या वेळार केलें. ताज्या उपरांत जमनी ज्यो आसात त्यो वांटोवन दवरपाक जाय, संपत्ती को जे आसा ते बेचने नहीं देना है, मागीर लँड जी आसा जागा जी आसा ती वाचोवपाक जाय अशा तरेचें भाशण हे एक तांच्यांनी इशू रेज केलो. अदानीचो इशू तांच्यांनी रेज केलो की कंट्रोल करता सगळ्यो गजाली आनी त्या खातीर जॉब्स मेळप कठीण जाता, इकॉनॉमी कंट्रोल जाता ह्या तरेचें भाशण तांच्यांनी ह्या वेळार केलें. एक इंट्रस्टींग गोश्ट ताच्या उपरांत केली ती म्हळ्यार एक तांच्यांनी फ्रेज वापरलो मराठींतले एक कहावत हमारी बिल्ली हमी को म्याव हे कित्याक वापरले ते बीन तुका सांगता. ताजें रिजन आशिल्लें की सदांच म्हणटा की काँग्रेसीन कितें केलें, काँग्रेसीन कितें केलें, BJPचे लिडर्स खास करून अशें म्हणटा अशें तांच्यांनी व्यक्त केलें. आनी ताच्या उपरांत सांगलें की जे उलयता BJPचे लिडर्स तेच आमी बांदलेल्या स्कुलांनी कॉलेजींनी शिकून हे उलयता जाल्यार हमारी बिल्ली हमी को म्याव हे आमकां शिकोवनाका. आमी बांदलेल्या स्कुलांनी, आमी बांदलेल्या कॉलेजींनी, आमी बांदलेल्या जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा थंयसरूच तुमी शिकल्यात आनी व्हडले जाल्यात. सो आमकां तरी हें शिकोवनाका अशे तरेचें स्टेटमेंट तांच्यांनी केलें. कितें एक्झॅक्टली म्हटलें तें आयकुया आनी फुडें या. और हमने जो कुछ बनाया नेहरू जी के वक्त, पुल, सड़कें, अस्पताल, स्कूल, गोवा यूनिवर्सिटी, ये कांग्रेस की देन है ना? है या नहीं? सब हमारे स्कूल में पढ़ के, हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ के ये लोग सावंत गिवन हमको ही म्याऊ कर रहे. ये
ये हमारी बिल्ली हमसे म्याऊं, सब कुछ हमने दिया तुमको। अरे रोड दिया, पानी दिया, यूनिवर्सिटी दिया, स्कूल दिया, कॉलेज दिया, तुम हमको क्रिटिसाइज करते हो, नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हो, सोनिया जी को क्रिटिसाइज करते हो। जिन लोगों ने अपनी जान देकर देश को बचाया उनको टीका करते हो तुम। ध्यान रखिए, हमारे लोग चुप बैठने वाले नहीं है, हमारे युवा चुप बैठने वाले नहीं है। वो लड़ेंगे और लड़के हुकूमत लाएंगे, और उस वक्त अगर तुमको जगह भी नहीं मिलेगा गोवा में, भाग के तुम जाएंगे, बंबई में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, किधर रहेंगे मालूम नहीं। सो ओवरऑल तांच्यांनी सांगले की ज्या तरेन क्रिटिसायज करता जाल्यार तुम्ही खंय शिकल्या, ज्या रस्त्यांचेर, ज्या पुलांचेर ह्यान पयलीं काँग्रेसीन बांदलेल्या पुलांचेरूच तुम्ही फुडें सरल्या, तेतूरच स्कुलांनी कॉलेजींनी शिकिल्ले आसा, आनी आतां वयल्यान काँग्रेसीकूच विचारता की तुम्ही कितें केलें काय म्हणून, जाल्यार हाचे बद्दल तांच्यांनी खूब ठळकपणे आयच्या ह्या भाशणान आपले वक्तव्य आसा ते केल्ले आसा. ताचे फुडें वयता आसतना आयज जेन्ना मल्लिकार्जुन खरगे जेन्ना गोंयान पावले, तेन्ना एअरपोर्टाच्या भायर जेन्ना ते आयले, काळो बावटो दाखोवन, म्हणजे बीजेपीचे काय लिडर्स आशिल्ले, तांच्यांनी कार्यकर्ते आशिल्ले सुद्धा, तांच्यांनी काळो बावटो दाखोवन तांकां जे आसा ते तांकां गाडये कडेन काळो बावटो दाखयलो, आनी ताच्या उपरांत तांणी भाशणान हें नमूदूय केलें की आपल्याक काय लोकांनी काळो बावटो दाखयलो. सो तांणी आनी एक इंट्रस्टिंगली किंवा एक फन फॅक्ट कसो एक थंयसर घेतलो की आपली जी टोपी आसा ती धवी सफेद टोपी आसा, ताका काळो डाग खंयसरूच ना आनी काळो करपाची गरज ना. बट काळे कोणाचे आसा जाल्यार RSSची टोपी जी आसा ती काळी आसा. सो हाज्या बद्दल तांच्यांनी एक मार्मिकली एक टोंड मारपाचो प्रयत्न केलो सरकाराचेर तशेंच RSSचेर सुद्धा. सो ही एक गोष्ट थंयसर आमकां आयकपाक मेळ्ळी. तशेंच तांणी म्हळें की ही सरकार जी आसा ती माफीची सरकार आसा, हे तांणी म्हणटा आसतना प्री इंडिपेंडन्स जो इरा आशिल्लो तो थोडो थंयसर हांगासर सांगपाचो प्रयत्न केलो की कशा तरेन खुबश्या जाणांनी माफी मागिल्ली आसा आनी आतां हे सरकार माफीचीच सरकार आसा, अशे तरेचो तांच्यांनी ह्या वेळार उलोवप केले. ताच्या उपरांत जर काँग्रेस सरकारान आयली, आतां हे खूब म्हत्वाचें आसा, काँग्रेस जर सरकारान आयली जाल्यार तांच्यांनी सांगलें की जमीन ज्यो आसा त्यो आमी वाचयतले, जंगलां आसा ती वाचयतले, नोकरी दितले. हे म्हज्या मॅनिफेस्टोच्यो गजाली तांच्यांनी आयच्या वेळार ह्या वेळार सांगिल्ल्यो आसा की जमनी वाचयतले, जंगल वाचयतले, जॉब्स दितले, ड्रग्स फ्री म्हळ्यार नशा मुक्त करतले, अशा तरेचे स्टेटमेंट तांच्यांनी ताच्या उपरांत केले. आनी एक म्हत्वाची लायन जी लास्टाक तांच्यांनी सांगले, ताजेर गोंयच्या काँग्रेसीन सध्या विचार करपाची गरज आसा, आनी ती कित्याक उलयले ते सुद्धा खूब म्हत्वाचें आसा की जे लिडर्स आसा न्ही गोंयचे, तांच्यांनी जर एकठांय रावत जाल्यार लोक आपोआप एकठांय रावतले. आतां हे कशा तरेन घेवप आनी कशा तरेन मांडप, म्हाका दिसता तें खूब म्हत्वाचें आसा. पयलीं आयकोया खरगेजी हांच्यांनी कितें म्हळें तें, आनी मागीर फुडें. मैं लीडर से विनंती करता हूं, अरे भाई पहले तुम एक हो जाओ, वो ऑटोमेटिकली लोग एक हो जाते हैं। ये मजबूत है तो इनके पीछे जो फॉलोअर्स है वो भी मजबूत है, नहीं तो माझा लीडर हे सांगतोय, त्यांचा लीडर हे सांगतोय, नಮ್ಮವ್ರು ಯಾರಿದ್ರೇನು ಅವ್ರೊಂದು ಇವ್ರೊಂದು, ನನ್ನ ಕನ್ನಡದವ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವ, ಮರಾಠಿ ಇದ್ರೆ ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದಿ, ಗೋವನ್ ಇದ್ರೆ ಗೋವನ್. ನೋ, ಆಲ್ ಆರ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ಸ್, ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಯುವರ್ ರೈट्स. यू शुड हैव यूनिटी. तो बस लिडर्स जर एकठांय रावत जाल्यार लोकूय एकठांय रावतले. म्हाका दिसता हे खूब म्हत्वाची गोष्ट आसा. हे BLM कडे ह्यो सगळ्यो गोष्टी सांगच्या पयलीं जे पक्ष श्रेश्ठी आसा, दिल्लीचे लिडर्स आसा, तांच्यांनी हे पयलीं मातशें मतीन घेवपाक जाय की गोंयच्यो लिडर्सांच्यो जितल्यो झगडी आसा काँग्रेसींतल्यो खास करून, त्यो मातश्यो मिटोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. कारण जेन्ना आयज खरगेजींची विजीट आसता त्याच दिसा सकाळी काँग्रेसींतलेच 108 BLA रिजायन करता, आनी हे कोइन्सिडेंटर आसपाक शकना. 108 जे आसा ते वांगडाच एकाच दिसा एका टायमार रिजायन जातले. सो हाजी प्लॅनिंग खंय तरी चलताली. कोण करतालो ही प्लॅनिंग आनी कित्या खातीर करतालो, कितें दाखोवपाक सोदतालो, हाजे अल्टिमेटली लुकसाण काँग्रेसीक कितले जातले, हे सगळे इव्हॅल्युएट करून जे कितें झगड्यो आसात म्हाका दिसता त्यो खूब तरेन कमी करपाक जाय. जाल्यार म्हाका दिसता पक्ष श्रेश्ठ्यांनी काम करचें पडटलें, हें मात नक्की आसा. आनी मातसो जेन्ना स्टेजीर आमी म्हाका दिसता हे स्टेटमेंट जेन्ना खरगेजींच्या तोंडांतल्यान आयकता तेन्ना म्हाका दिसता
हे पक्ष श्रेश्ठांक बऱ्या तरेन खबर आसा की गोंयान काँग्रेसीन कितें चल्लां तें, जाल्यार ते मिटोवपा खातीर सुद्दां तितलेंच म्हाका दिसता जिद्दीन काम करपाची गरज आसा, तितलें सिरियसली काम करपाची गरज आसतली. सो हे तांच्यांनी नमूद केल्लें आसा. हे सगळ्यो गजाली आशिल्ल्यो ज्यो आयच्या मिटिंगेक खरगेजी हांच्यांनी सांगल्यो किंवा ओवरऑल इम्पॉर्टंट पॉयंट्स आशिल्ले तेच तुमच्या मुखार आमी हाडपाचो प्रयत्न केलो. कितें टेक अवे आसा ह्या मिटिंगेंतले आनी कितें शिकपा जाय, पॉलिटिकल सायन्स कितें आसा ताजेर आमी आतां येता. कारण ह्या वेळार गोंय विकपाक दिवचें ना अशा तरेचें स्टेटमेंट तांच्यांनी केल्लें आसा आनी 22 सप्टेंबरांतल्यान पदयात्रा गोंयान सुरू करता हें बीन आयच्या ह्या मिटिंगेंतल्यान तांच्यांनी नमूद केल्लें आसा. आतां 2-3 गजाली आसात त्यो म्हळ्यार काँग्रेस खऱ्यांनीच एकठांय येतली काय, कारण आमी पळयता की गोवा काँग्रेस म्हणून एक पार्टी एक रेजिस्टर जाल्ली आसा आनी ताज्या उपरांत आयज पयली मिटींग, पॉलिटिकल मिटींग जी 2027च्या इलेक्शनाची पयली जी जाता ती म्हळ्यार खरगेजी जे इंडियेचे प्रेसिडेंट आसा ऑफ काँग्रेस आनी LOP आसा लोकसभेन, सो ते गोंयान येता आनी ते भाशण करतात. सो सगळ्यान पयली म्हाका दिसता ही खूब म्हत्वाची मिटींग आशिल्ली फुडले येणाऱ्या इलेक्शनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान. सो इलेक्शनाचो ब्युगूल वाजला, ढोल वाजपाक सुरू जाला हें मात नक्की आसा. सो आतां एक मिटिंग्यो आमकां अश्यो पळोवपाक मेळटल्यो नक्की. पूण जेन्ना काँग्रेसीचे आमी उलयता तेन्ना काँग्रेसीचेर विश्वास लोक कित्याक दवरप असो प्रश्न करता, कारण हेज्या पयलीं सुद्दां विश्वास दवरून जेन्ना आमी MLAक निवडून हाडले ताज्या उपरांत जायते MLA ऑपोजिशनान रावचे सोडून ते सरकारान गेल्ले आसा. ह्यान फुडें हें जावचें ना हें कित्या वयल्यान हो सुद्दां मोठो प्रश्नचिन्ह आसा आनी कशा तरेन काँग्रेस सांबाळटले आनी कशा तरेन उतर किंवा फेस करतले लोकांक. येस, एंटी इनकम्बन्सी आसा अशें सगळे जाण म्हणटा, पूण ताका जर खंयचे तरी चॅनलायज करतले किंवा कितें करतले जाल्यार काँग्रेसीन पयलीं स्ट्रॉंग रावप गरजेचें आसतलें आसलें. फुडली गजाल आसा ती म्हळ्यार गठबंधन म्हळ्यार अलायन्साचेर ह्या आख्खे मिटिंगेक कोणीच कांयच उलयल्लें आमकां दिश्टी पडोंक ना. आतां फाल्यां सकाळीं आनी एक मिटींग जावपाचें आसा, तातूंत अलायन्स पार्टनर्स येवन उलयतले काय ना हाजेर सुद्दां सगळ्यांचो दोळो आसतलो. कारण अलायन्स जेन्ना म्हणटा खुबशे जाणांक गोंयान अलायन्स जाल्ले जाय, गोवा फॉरवर्ड आसा, आप आसा, RG आसा, हे सगळे पार्टी एकठांय येयल्ले जाय अशे तरेचें आमकां पिक्चर सद्याक दिश्टी पडटा. पूण ताजेर खरगेजीच न्ही जाल्यार बाकीच्या लिडर्सान सुद्दां एक उतर उलयल्लें आमकां दिसूंक ना. गोंयच्या एकाच इशूचेर सगळ्यान चड तांच्यांनी भर केलो तो म्हळ्यार लँड इशूचेर. येस, तो इशू खूब म्हत्वाचो आसाच आनी ताजेर म्हाका दिसता खुबशे लोक उलयताय बीन, पूण तेज्या व्यतिरिक्त सुद्दां बाकीचे इशूज जे आसात ते घेवन जर रस्त्यार आयिल्ले जाल्यार लोकांक आनीक बऱ्या तरेन सर्व करपाक शकता आशिल्ले किंवा लोकांचे प्रॉब्लेम जे आसा ते आनीक बऱ्या तरेन सुटपाक शकता आशिल्ले. ते आमकां खंय तरी ऑपोजिशना कडल्यान कमी दिश्टी पडटाले, ताजेर कांय उलोवप जावंक ना. पूण ओवरऑल येस, आयज BLN बरोबर आनी कार्यकर्त्यां बरोबर जी मिटींग आशिल्ली ती कांय प्रमाणान आमकां सक्सेसफूल दिश्टी पडटा नक्की आसा, पूण ताजें एक्चुअली ग्रावंडाचेर रिफ्लेक्शन दिसतलें काय ना हो एक मोठो प्रश्न आसा. कारण काँग्रेसींतले इनसायड फायट ज्यो आसात त्यो पक्ष श्रेश्ठांक लिडर्सांक सुद्दां खबर आसा. हे आयच्या एका स्टेटमेंटा वयल्यान तर नक्की दिश्टी पडला. ते जर आसा जाल्यार ताजेर काँग्रेस कितें करतले आनी कशा तरेन काम करतले हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी त्योच गोश्टी आमी तुमच्या फुड्यान घेवन आयिल्ले. सो येस, ही अपडेट आशिल्ली आयच्या मिटिंगेक जेन्ना मल्लिकार्जुन खरगे गोंयान आयिल्ले तेन्ना मिटिंगेक सगळ्यान इम्पॉर्टंट गोश्टी तांच्यांनी कितें उलयले ते दाखोवपाचो प्रयत्न आमी तुमचे कडेन केलो. इन शॉर्ट ज्यो गोश्टी जाले इम्पॉर्टंट त्यो तुमच्या मुखार हाडपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. सो ही अपडेट तुमकां कशी दिसली ती आमकां नक्की कळयात आनी पळयत रावात गोवा न्यूज हब. तुम्ही पळयतात GNH.